कॉलेराच्या दुयेंतांचो आंकडो 172चेर पावला. हेरांक लागण जावची न्हय म्हूण भलायकी खात्यान दुयेंतीं खातीर स्वतंत्र वेवस्था केल्या. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण कमी आसलें तरी परिस्थिती अजून नियंत्रणात ना म्हूण दोतोर उत्कर्ष बेतोडकार उलयलो. Till date, we have got 172 reported cases. And to tell you how many are admitted right now, South Goa District Hospital, Hospicio Madgaon, we have got 7 patients admitted. And in GMC, we have 12 patients admitted. We really don't know whether it is coming down, but then definitely our admissions have gone down. So we have even kept them separately in a cubicle, and we have identified even separate toilets for them, so that there is no spread of this infection to other patients as well as to relatives. So even the cleaning in that cubicle, cleaning as well as even in the toilets have doubled. Before it was happening 3 times in a day, now it is happening 6 times or more than 6 times in a day. Now even whatever infection control practices had to be taken in the hospital, all those are taken. हे विशीं पर्यावरण मंत्री आलेश सिकेरान मडगांवा संबंधीत अधिकारी तशेंच बोट मालकांसयत बसका घेतली. तशेंच जेटीचेर आशिल्ल्यो 45 बेकार बोटी काडूंक ना जाल्यार 5,000 न्ही 1 लाख फायन भरची पडटली म्हणून मंत्र्याची शिटकावणी. Cholera is basically a waterborne disease. So we've also requested PWD to study the prospects of laying a pipeline. We believe that the pipeline, the proposal, would not provide the necessary quantity of water that is required. So we have asked PWD to relook into it and get back within the next 3 days. As far as vessels that are parked there, at the moment it's charging 5,000 rupees as parking fees. That this 5,000 should be increased to 1 lakh per month if you park your vessel there. कुडबॉन आणि मोबोर जेटीचेर सुमार 3,000 वयर कामगार काम करतात. हांगा सॅनिटेशन पयलींच करपाक जाय म्हणून क्रूज सिल्वाचें मत. इश्यू पयलींसून आहा थिंगा सॅनिटेशन प्रॉब्लम आहा. ट्रॉलर्स ल्हान आसता एक ट्रॉलरान एक 35 तरी मिनिमम एक भितर आसतात. एक ती कॉलरा केस जाले ती वाडत ती सायक फास्ट वाडटा. सो आमी मागताय ज्यो केसीस आहाय त्यो जाता तितल्यो बेगीन आमचे ऑफिसर गव्हर्नमेंट ऑफिसर तेंचे बरें घेवन येवचे म्हणून ना जाल्यार वाडटले ना ते गांवांकूय पावतले. इतले मजगती जेटीचेर एडिशनल स्टाफ घालपाचें उतर मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिलां. काल सीएमानी इन्स्पेक्ट केल्या उपरांत सीएमानूय सांगलां की ते एडिशनल स्टाफ घालतले बीन. काल ते आयज ऑर्डर काडटले एडिशनल स्टाफ घालपाक आनी तेज्या बरोबर ते एको क्लीन ते साफ सफाई संडास बिंडास एडिशनल ते घालतले आनी जे परमनंट आसतले पळय ते आतां बरें प्लॅन करून बाकीच्यो गोश्टी करतले. पूण ऑलरेडी स्टाफ जेटीर क्लीन करपाक आनी टॉयलेट एक्स्ट्रा घालपाक ते ऑलरेडी आमी डिसिजन घेतले आनी ते स्टार्ट करतले. शर्मिला मोंतेरोचो नुस्तेमारी संचालक म्हूण ताबो काडून घेवपाच्या निर्णयाक गोंयच्या रांपोणकारांचो एकवटाचो येवकार. ज्या कामगारांनी जीव वगडायला ताका मोंतेरूच जापसालदार आसा तिका निलंबीत करून खर कारवाय करची म्हूण संघटनेची मागणी. या बायलेक लागून आयज लोक पेलेले आसा. हेजेर क्रिमिनल एक्शन जावचे म्हूण सरकाराक मागता. इट इज द फेलियर ऑफ द डायरेक्टर टू नॉट टू प्रोवाइड सेक्युरिटी फॉर दिस वर्कर्स फॉर दिस लेबर्स एट कुडमोन जेटी. शी इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.